नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। खापो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकी खाना आड लँड ग्रॅबाच्या 2 केशींनी चार्जशीट। म्हापशां आनी तिसवाडी प्लॉट बळकावपाच्या केशींत म्हापशां वाळपय चार्जशीट। लायटीच्या खांब्यावेले केबल काडूंक केबलवाल्यांक 10 दिसांची मुजत, ना जाल्यार खातें काडून उडयतले। कोडिंग केल्ले केबल घालपाचे, एका खांब्याक 300 रुपया चार्ज। तिळारीच्या कालव्याचे रिपेर तडी गोंयाक उदका पुरवण सुरू, मात पर्वरे उदक पावन प्लांट सुरू जावंक वेळ 24 जानेरा सावन बार्देजाक उदका पुरवण आशिल्ली बंद। बजेटाच्या तरतुदीक लागून हेल्थ सेक्टर वैजकी टुरिझमाक मेळटलो नेट। गोंयचे बीजेपीचो केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार। ग्रीन एनर्जी तयार करूंक गोंय फाटीं 150 मेगावॅट वीज निर्मितीचें टार्गेट, ते दिशेन पावलां जाय। केंद्रीय बजेटा उपरांत वीज मंत्र्यान उक्तायली खंत। मूळ केपें पारोडेचो 20 वर्सांचो एथन पिरियड कॅलिफोर्नियांत गुळी लागून सोंपलो। रेसिंग शोक गेल्ले कडेन अपकीर्त 10 वर्सां फाटीं फामिली सयत गेल्लो अमेरिकी। खापो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकी आड लँड ग्रॅब एसआयटीन 2 केशींनी चार्जशीट घालां। म्हापशां प्लॉट बळकावपाचे केशींत 852 पानांचें चार्जशीट म्हापसा जेएमएफसी कोर्टांत फायल केलें। तिसवाडींत प्लॉट बळकावपाच्या केशींत 656 पानांचें चार्जशीट वाळपय जेएमएफसी कोर्टा मुखार घालां। SIT land grab has filed charge sheets against the notorious criminal Suleiman Khan alias Siddiqui for 2 land grabbing cases. One charge sheet is filed before the Mapsa JMFC court for illegally grabbing by forging the document a plot of around 20,000 square meter in the Mapsa city. Second charge sheet is filed before the Walpai JMFC court for allegedly grabbing more than 1.5 lakh square meter land in Tiswari area. Suleiman is presently in jail under judicial custody. Mukesh Kumar for Prudent. लायटीच्या खांब्यावेले केबल 10 दिसां भितर काडपाचे, खात्याची केबल ऑपरेटरांक ऑर्ड। वीज खातें केबलवाल्यांक नोटीस काडटा। 10 दिसां भितर एक तर केबल काडून उडोवच्यो वा कलर कोडिंग करचें, ना जाल्यार खात्या त्यो केबल काडून उडयतले म्हणून शिटकावणी। खांब्याचेर केबल ओडूंक खांब्या फाटल्यान 300 रुपया चार्ज। सुमार 3.25 लाख खांबे आसात। आमकां एक हें सांगलेलें न्ही, एक ऑर्डर मारलेली, त्या ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेच्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें रायट टू वे, आनी आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून। पूण आमकां काय कोणाची एप्लिकेशनां तांणी हें बीन कांय करना, सगळें इल्लीगल आसा। सो आतां आमी ताका नोटीस मारली, पब्लीक नोटीस। हातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय, नाल्यार आमी काडटले तांचे सगळें अशें म्हणून आमी हें केलां। एज पर रायट नोटीस सेक्शन 18 आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्मेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस घालता, रायट टू रिमुवल। ते तांणी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय, सर्वे बिर्वे करूंक जाय, आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय आनी करूंक जाय। तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना, आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमीस बाय फर्स्ट दे वील क्लियर ऑल द पोल्स तांणी करूंक ना, आनी ते एक्चुअली कांय दाखयना करपाचें अशें। आमचे पोल थोडे स्टेबल बिबल ना, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक ना म्हणजे कडल्यान, आनी आमी ही आतां नोटीस तांकां दिल्या, पब्लीक नोटीस आमी पेपराक घालतले आनी नोटीस दिल्या तांकां। ओके, ही तांणी ते केबल 10 दिसां भितर काडचे एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लेटेस्ट रुल्स ऑफ द गोवा सेंट्रल टेलिकम्युनिकेशन। तांणी कितें म्हणलां, जी प्रॉपर्टी आमची आसा त्या प्रॉपर्टीचेर जर कोणें इल्लीगल करत जाल्यार आमकां काडपाक हें आसा।
विदाउट आवर परमिशन. सो 10 दिसांनंतर जर कोण रिस्पॉन्ड करिना जाल्यार आमी काडून घेतला. अशें आमी तेजेर घातला. ताणें काडूंक जाय. आतां तांकां कितें ऑप्शन दिला, तांणी ते केबल काडप आनी कलर कोड म्हणजे एकट्यान आतां 4-5 जाणांचे कोणाचो कलर कोड आहा, कोणा इंट्रस्टेड आहा आनी ते सगळे केबल काडप. आनी आतां आमचो काळो केबल आसता जो सर्वीस वायर तो कट आसा जाल्यार कळना. सो तो काळो केबल सोडून ताणें कसलो तांबडो मागीर ग्रीन आनी ब्लू येलो अशें ताणें व्हायट अशें ताणें हें घेवंक. दोडा मार्गार तिळारीचो कोसळिल्लो कालवो जाग्यार पडलो. गोंयांत तिळारीची उदका पुरवण सुरू. 10 दिसां उपरांत रिपेर तडीक. 24 जानेराक कोसळिल्लो. बार्देशाचे उदका पुरवणेक परत नेट मेळटलो. मात पर्वरे प्लांटाक उदक पावंक वेळ वतलो. सध्या पर्वरेचो प्लांट कच्ची उदका पुरवण नाशिल्ल्यान बंद. बार्देस पर्वरे 10 दीस जाले उदकाच्यो कटकटी. 22 जानेराक बेडशीत दोडामार्गा फुटिल्ल्या तिराळी कालव्याचे काम पुराय जाले. सोमारा दनपारा उदका पुरवण परत सुरू केला. तिलारी प्रकल्पाचा जो गोव्याला जाणारा डावा कालवा आहे हा 24 जानेवारी रोजी कुडाशे धनगरवाडी येथे भगदाड पडून फुटला होता. त्यामुळे लाखो लिटर पाणी वाया गेलं होतं आणि तब्बल 9व्या दिवशी आज गोव्याला जाणारा पाणी पुरवठा हा आज पाणी त्या कालव्यामध्ये सोडलं होतं. पण सकाळी पाहिलं तर सकाळीच्या 12:30च्या दरम्यान हे पाणी सोडलं होतं, पण मात्र हे धीम्या गतीने पाणी सोडलं होतं. मजगती फुडल्या 48 वरां उपरांत तिराळीचे उदक बार्देसात पावतले म्हणून माहिती मेळटा. तेंच्यांनी तिलारीचे कॅनलाचे जे काम आसलें ते रिपेर जालां आनी आतां दनपारां तेंच्यांनी उदक सोडलां आनी ते उदक सोडलां ते उदक हांगासर पर्वरी पावता म्हणल्यार सादारण 24 वरां सुमार लागतली. कित्याक ही कडेन उलयला तेणी जे म्हायती दिला ते हांगासर पावपाक 24 वरां लागतली. त्या उपरांत 24 वरां उपरांत ते ट्रीट जातले आनी ट्रीट जाल्या उपरांत ते मागीर उदक सगळ्यांक फुल्ली सप्लाय जातले. एक कडेन फूल स्विंग तांकां उदक पावना आनी ते शॉर्टेज जाता तेन्ना थोडे कडेन जेन्ना शॉर्टेज जाता तेन्ना तेंच्यांनी टँकराची अरेंजमेंट केल्ली आसा. पूण आतां ते म्हणटा ते 24-48 म्हणजे 2-3 दीस तरी लागतले कळटा ते हितून की फूल स्विंग उदक लोकांक पावपाक. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा मंगळारा पर्वरेच्या प्लांटाक सारकें उदक सप्लाय सुरू जातली. प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा जवळ 350 ते 400 कोटी खर्च करून. ताजी इन्स्पेक्शन आमी केल्या. नेमके त्याच दिसा सकाळ फुडें कालवो कॅनल जो आसा तो कुडाशे हांगा फुटलो आनीक ताजे मागीर नक्कीच दुसऱ्या दिसाच्या महाराष्ट्रांतले इंजिनियर ताणें काम सुरू केलें. कामाचो वेग स्पीड वाडोवन तांणी आज दनपारा उदक सोडिल्लें आसा आनी उदकाचो प्रवाह जो आसा पळय न्ही तो सद्याक आतां 3 क्यूमेक आसा. एकदम जर जोरदार उदक सोडलें जर जायत जाल्यार त्या प्रवाहान परत एखादी जावंक शकता, प्रेशर येवपाक शकता. हो जालो आमचे गोंयचो भाग. महाराष्ट्रांतली परिस्थिती कालव्यांची बरोबर ना, कॅनलांची, आनी त्यामुळे आज जे उदक आयलां त्या प्रमाणे फाल्यां सांजचे पर्वरी उदक सदीर सारकें म्हणजे पयलीं सारकें रेग्युलर मेळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रदेश बीजेपीचो केंद्रीय बजेटाक येवकार. बजेटांतले तरतुदींक लागून GMCचो दर्जो वाडोवंक आदार जातलो. वैजकी टुरिजम प्लान करूंक मेळटलें. भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयला. बजेट गोंयचे पर्यटन आनी IT मळाक खंय बऱ्याचें. विजा आनी कनेक्टिविटीन फॉरेन टुरिजमाक नेट मेळटलो. टुरिजम मंत्री म्हणटा स्पिरिच्युअल टुरिजमाकय नेट. हांव हें पयर जें जाल्लें युनियन बजेट त्या युनियन बजेटाचें भारतीय जनता पार्टी आनी गोवा प्रदेश म्हणून स्वागत करता. जेन्ना बजेट जाता ताचें अभिनंदन करतनाच ताची विस्तृतपणे म्हायती ही सकल स्तरा पर्यंत दितना ताचो ठोसपणे अभ्यास करप, काही बरे सल्लागार त्याच बरोबर तातूंतले तज्ञ हांचे कडल्यान म्हायती घेवन ताची पुराय विस्तृत अशी फोडणी करून आज तुमचे फुड्यान पत्रकार परिशदेक हांव परत एकदां स्वागत करता आनी त्याच बरोबर अभिनंदन करता. आयज कमीत कमी 75,000 सुमार सीट वाडोवपाचो अंडर ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट सीटाचो तांणी प्रयत्न केल्लो आसा आनी इम्प्लिमेंटेशन मोड आनी ते कशें इम्प्लिमेंट जातले फुडल्या 5 वर्सांत आनी फुडल्या 10 वर्सांत हेजो पूर्णपणे प्लॅन तयार करून आमचे फुडें हाडलेले आसा. आयज मेडिकल ट्युरिजम आमी शब्दांतल्यान आयकून जाणा जावना, पूण मेडिकल ट्युरिजम कशें वयतले. आयज आमच्या फुड्यान ट्युरिजम मिनिस्टर बसल्यात. आयज ते हेल्थ सेक्टर एकत्र येवन काम करपाक जाय. मेडिकल ट्युरिजम म्हणजे खंयच्याय भायरच्या राज्यांत न्हू
आयज इंटरनॅशनल लोक बी येऊ शकतात. त्याच तरेन गोंया राज्यान एक हब करपाक जाय जाल्यार मेडिकल ट्युरिझम एंड हीलिंग इन इंडिया पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप ह्या तरेचो मॉडेल हेजे एक रोड मॅप तयार करून बजेटाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या फुड्यान दवरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आज टुरिझम सेक्टरान मुद्रा लोन्स, एनहान्स कनेक्टिव्हिटी, ई विजा फॅसिलिटीज, वेलनेस आनी स्पिरिच्युअलाचेर फोकस आनी स्किलिंगाचेर फोकस हे ब्रॉडर विजन तांणी उलोवन दाखयल्लें आसा. आज आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचो डिजिटल म्युझियम आनी ताचें नूतनीकरण फोंड्या, तशेंच टाउन स्क्वेअर पर्वरी, तसोच कोलवा डेव्हलपमेंट साउथ गोवा एज अ कोस्टल सर्किट, रुरल सर्किट फ्रॉम पर्वरी टू हरवले, आमी आनी एक स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर एकादश तीर्थ म्हणून सुरवात केली. विल जेल एक्झॅक्टली विथ द थॉट ऑफ स्पिरिच्युअल टुरिझम जे ते आमी आज प्रमोट करूंक सोदतात. जे विचारधारा घेवन गोंयचें परसेप्शन जालां तातूंतल्यान मातशें कुशीक वचून गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटा आसतना स्पिरिच्युअल फुडें व्हरता आसतना ह्या माध्यमांतल्यान खूब आमकां गोंयकारांक फायदो जातलो. फाटल्या 15 वर्सांत ग्रीन एनर्जी तयार करूंक गोंय फाटीं पडलें. 150 मेगावॅट वीज निर्मितीचें टार्गेट आशिल्लें मात जमलें ना. मंत्री सुदिनान खंत उक्तायल्या. प्रधानमंत्र्यान 500 गिगावॅट वीज निर्मितीचें दिल्लें उतर खंय पुराय केलें, गोंयाक जमलें ना. आतां 2030 मेरेन आनीक 500 गिगावॅटाचें टार्गेट आसा. गोंयान खंय आतां तरी पावलां उखलूंक जाय. People also know because I am also from one village. म्हाका याद जाता की गोंय हे एकूच राज्य पयलीं संघ प्रदेश आशिल्लो and we do not manufacture power. When I became MLA somewhere 1997-98 त्या वेळापासून आमची परिस्थिती पॉवर म्हणजे ओनली टू टेक फ्रॉम युअर ग्रीड, सेंट्रल ग्रीड. And one step we went forward and started manufacturing power. But last 15 years we could not make that progress. Usually when Prime Minister Narendra Modi 2014 take over this country, I remember I attended one conference in Delhi and he said that by 2020 we will cross 500 gigawatt and he has done it. That is what you said. Goa has not done that what we required. That time we decided to have, when I was a science and technology minister that time, and that time we decided that to have at least 150 by 200 megawatt by 2020, but we could not make it. Maybe some other reasons. पण ह्यो गोष्टी आज आमकां करून उपयोग ना. We have to cross that limits now. मूळ गोंयचो एथन पेरेर कॅलिफोर्नियांत गुळी लागून सोंपलो. थंयच्या पुलिसांनी ताच्या फॅमिलीक कळीत केलां. 27 जानेराक ऑकलँडांत रेसींग शोक गेल्ले कडेन गजाल. अकस्मात जाल्ल्या फायरिंगेंत इथनाक गुळी लागली. 20 वर्सांचो एथन मूळ केपें पारोडेचो. दसका आदीं फामिली बरोबर अमेरिकेंत गेल्लो. 10 फेब्रुवाराक कॅलिफोर्नियांत ताचेर निमाणे संस्कार. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. गोंय राज्य सहकारी बँकेचो आदलो चेअरमॅन प्रकाश वेळपाड अर्थीक गुन्यांव फाट्यान घाल्ले चार्जीस पणजे जिल्लो सेशन्स कोर्टान रद्द केले. चडे रेटीन बॉन्ड घेवन कमी रेटीन विकले. बँकेचे 32 कोटी लुकसाण केले म्हणून वेळीपाचेर केस आशिल्ली. कोर्टा मुखार दवरिल्ल्या डॉक्युमेंटा प्रमाण खंय वेळीप दोशी थारना.
कोर्ट म्हणटा. Panji District and Sessions Court has allowed a revision application filed by former minister and former chairman of Goa State Cooperative Bank Limited, Prakash Shankar Velip, and has discharged him in a case related with forgery, criminal breach of trust, and cheating. Background of the case is that a case was registered in 2006 by Economics Offence Cell against Prakash Velip and others for allegedly cheating the bank to the tune of more than 32 crore rupees. It was alleged that Prakash Velip and other member of investment committee had bought bonds on the higher rates but sold it on the lower rate, which caused the loss of 32 crore rupees to the bank. But now, allowing the revision application, the Panji court has held that there is no document showing the role of accused Prakash Velip to the alleged crime. Hence, he must be discharged in this case. After holding this, the Sessions Court has quashed and set aside an order of JMFC Court ordering to frame charge against Prakash Velip, and Sessions Court has now discharged him. Mukesh Kumar for Prudent. फेक वेबसायटीवरवीं टुरिस्टांक तोपी घालतले एका 18 वर्सांच्या तरणाट्याक सायबर क्रायम पुलिसांनी मध्य प्रदेशांतल्यान उखलून हाडला. गोंयच्या एका स्टार हॉटेलाच्या नांवान खंय वेबसायट चलयतालो. फेक बुकींग करून टुरिस्टां कडच्यान पयशे उखलतालो. टुरिस्ट हॉटेलांत आयल्यार खंय बुकींगच नासतालें. सायबर क्रायम पुलिशेन एक 18 वर्साच्या भुरग्याक मुरेना डिस्ट्रिक्ट MP हांगाच्यान अरेस्ट केल्लो आहा. तेजेर चार्ज आसलो की तेणे एक फेक वेबसायट, एक गोंयचें एक हॉटेल आहा तेजी फेक वेबसायट करून टुरिस्टांक लुटताले म्हणून अशी एक कंप्लेंट येयल्ली. कंप्लेंट हॉटेल जे ओनर्स आहा तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्ली की हो मनीस तो भुरगो धरला 18 वर्साचो, तेणे एक तेंच्याच नांवान एक फेक वेबसायट एक केल्ली आनी जेन्ना टुरिस्ट तेन्ना त्या वेबसायटीर वचून आपलो रूम बूक करताले जाल्यार ते रूम बूक जायनासले, तांकां पयशे बी सगळे तेज्या एकावंटान वयताले. मात गोंयान येयले की तांकां कळोन येतालें तुमचें बुकींग नासतालें, कित्याक ती फेक वेबसायट आसल्या कारणान ते पयशे सगळे तेज्या एकावंटान वयताले. आतां सायबर क्रायमान सांगला त्या प्रमाणे मुरेना डिस्ट्रिक्टांतलो एक 18 वर्साचो भुरग्याक आतां अरेस्ट केला आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता. स्टुडंटा खातीर ओमकार पवारी. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान 22 वर्सां उपरांत म्हशींचें मांस एक्सपोर्ट केलां. 28.5 टन मांस इराकाक एक्सपोर्ट. 2003 बीफ एक्सपोर्ट करताले, उपरांत बंद जाल्लें. आतां 2025 कर्नाटकांतल्या सनफेस एग्रो फूड कंपनी कडेन कबलात करून निर्गत परत सुरू. निर्गतीचो मीट कॉम्प्लेक्साक फायदो जावं येता. कितलींशींच वर्सां जालीं खंय कॉम्प्लेक्स लॉसांत चलता. आमी आयज आसात ते गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आनी सगळ्यांक खबर आसा की ही गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जे आहा हे केन्नाच अशी प्रॉफिटान अशी येवना. जेणे करून आमी पयलीं आयकताले की हांगसरल्यान बीफ जे आहा तें एक्सपोर्ट जातालें म्हणून, पण जवळ जवळ खुबशीं वर्सां 2003 एक्सपोर्ट जावपाचें बंद जालें. त्या उपरांत तें एक्सपोर्टेशन आतां खंय तरी परत 2024 हें आतां परत एकदां सुरू जाल्लें आसा. आनी हें सुरू जावपा कारण म्हणल्यार आतां 2022 एक जो एग्रीमेंट केला गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान, जो एग्रीमेंट आसा सनफेस एग्रो फूड प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनी कडेन. आनी जेणे करून आतां जे मीट कॉम्प्लेक्साचे जे मांस हांगा जे कतल जाता तें स्लॉटर जाल्लें मांस जें आहा तें एक्सपोर्ट जातलें. आनी ऑलरेडी एक कंटेनर तेंचो इराक हांगासर ऑलरेडी डिस्पैच जाल्लो आसा. 300 एनिमल्स पर डे के हिसाब से हमको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है. एंड सेकेंडली द इम्पोर्ट ऑफ लाइफ स्टॉक फ्रॉम नेबरिंग स्टेट. सो उसके लिए द गवर्नमेंट शुड इंटरवीन दैट ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स नेबरिंग स्टेट से आए, क्योंकि गोवा के अंदर लाइफ स्टॉक की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. सो द व्हीकल्स विच वी आर कैरिंग एनिमल्स आर सर्टिफाइड बाय RTOs. वो पूरे क्लॉज एंड लॉज के साथ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं विद वैलिड ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट. उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियों को रुकाना, ड्राइवरों को मारना, तो ये सब चीज़ें हुई है. तो हमने गवर्नमेंट और यहाँ के ऑफिशियल्स को उसकी रिपोर्ट दी. गवर्नमेंट हैज़ एश्योर्ड अस दिस थिंग्स विल नॉट रिपीट. जर गेटीर बरे भशेन गोरवां येयलीं जाल्यार बरे भशेन
की मीठ कॉम्प्लेक्स चलतले आनी परत एकदा गोवा मीठ कॉम्प्लेक्स ही फायद्यान येवपाक शकता. उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. शिकेरे दोंगराचेर जमनी कन्वर्ट जायत आसात. कळंगूट मतदारसंघ फोरमाची कन्वर्जनाक हरकत. दोंगराचें कन्वर्जन जाल्यार खंय पर्यावरणाक मारक. कन्वर्जनाक परवाने दितना सरकारान खंय आदी पर्यावरणाचो अभ्यास करचो. आपणाक जाय हो प्रोजेक्ट करपाक जाय आनी आपणाक जाय हो हें कन्वर्शन करपाक जाय. आतां खंयच्या आदाराचेर तें कन्वर्शन करूंक सोदता तें आमकां खबर ना. पूण जे पळय बरयल्लें आसा, ज्यो कोर्ट ऑर्डरी आसा, जजमेंट आसा, त्या जजमेंटा प्रमाणे जर तुमी वचना इट बिकम्स अ कंटेम्प्ट ऑफ. सिकेरी मेचे जाले 3-4 नोटिफिकेशन येयले. सराउंडींग एरिया जे आसा पळय ते कन्वर्ट करचे. आनी ल्हान प्रॉपर्टी न्हू, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन ईच प्रॉपर्टी इज मोर देन 50,000 प्लस. इतली एरिया तुमी कन्वर्ट करतात म्हणजे तुमी कितें टोटल कॉम्प्लिटायझेशन करतात. जाल्यार गोंयकार तांकां इतलो मोग आसा तेणी तेंच्यांनी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी ज्यो पळय आमचे झाडां पेडाचे दोंगर शेतां आनी बाकीच्यो बॉडीज आसा त्यो रिस्टोर करपाक जाय आनी त्यो प्रोटेक्ट करपाक जाय. कॅरिंग कॅपॅसिटी जेन्ना एक्झॉस्ट जाता पळय तरी आसतना तुमी परमिशन दितात एन्ड ते जे कोण बसले हे सिस्टमाक हाचेर तर ते नोटिफिकेशन काडटा आनी सराउंडींग एरिया सगळ्यो तर कन्वर्ट करता एज अ सेटलमेंट. गोंयां आनी दोंगर उरचे ना, शेतां उरचे ना, अदीक करून आमच्यो वॉटर बॉडीज आहा पळय त्यो सुद्दां उरच्यो ना. ह्या कन्वर्शनाचेर आमचो निशेध आहा आनी आमी मागता तुमच्या माध्यमांतसून बाबा तुमी गोंयची नाशाडी करपाक जे फुडें सरल्या ती बंद करात. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.